Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. तुम्ही आता अनाउन्समेंट जाल्ल्यापासून आता वेरियस कॉन्स्टिट्युएन्सीज कवर अप केले कितलेशे कवर जाले आणि लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां? आमी आतापर्यंत 20 मतदारसंघांनी आमी गेल्या आणि इतलो आमकां आदार प्रेम आणि प्रोत्साहन मेळ्ळा की खरेंच बरी गजाल आणि सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि धन्यवाद म्हणटा. न्यू आसून तुमकां असो प्रॉब्लेम काय जालो ना? अजिबात ना ताका लागून म्हणलां न्ही हांवें ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स म्हणून फ्रॉम दी एंटायर पब्लीक सगळे 20 मतदारसंघांनी. आणि आतां आमी वास्को पसून आतां सेकंडा आयल्या. आमी मडगांवां सेकंड टायम गेल्या, फोण्या सेकंड टायम गेल्या. एक राउंड कंप्लीट जालो संडे आतां सेकंड राउंडाक लागले. हय करेक्ट. मॅडम तुम्ही वेरियस एरियांनी भोंवता थंयचे इश्यू आमी थंय कवर करता. आमकां दाबोळे म्हणून मेनली दाबोळे एअरपोर्टाचो विशय विचारता कित्याक ऑपोजिशन म्हणटा की पॅसेंजर कमी जावपाक लागल्या दाबोळे बंद जावपाक शकता. सो तुमचे एश्युरन्स कितें तुमकां सांगा तशें दाबोली एअरपोर्ट विल ऑलवेज बी देर and it's on expansion mode. आतां 2 aero bridges पसून येतात. So in the next 1 year it's going to be completed. So Daboli is there to stay. तुम्ही एमपी जाल्यार तो उरपा खातीर सदांच प्रयत्न करता. Definitely for sure. Both would be essential, right? Mopa would be essential and Daboli airport will be essential. दोन्ही चालू उरपा खातीर दोन्ही सामके fully supportive. लोकांमध्ये भोंवता लोक तुमचे कडेन इंटरेक्शन करता आसतना पयले लोकांचे एक्सपेक्टेशन कितें आहा आनी हाव यू वील फुलफील इट? No, we'll take it up shortly. कितें एक्सपेक्टेशन आहा अशें इन शॉर्ट सांगपाक जाल्यार थोडे? पयलीं म्हणटा तें हांवें ऑडी अनावन्स केल्या की निवडून येतरी हांव कार्यालय एक सेटअप करतलें म्हणून. आनी दुसरें गोंयच्या विकासा खातीर दक्षिण गोंयच्या विकासा खातीर हांव थ्रू MPLAD स्किमांतल्यान जाता तितले प्रयत्न करतलें टू गेट मोर एंड मोर स्किम्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि या ऑफ कोर्स एवरीथिंग पुट टुगेदर. इलेक्ट जावन येयले उपरांत जशें नारी शक्तीचे मोदी PM मोदी जे म्हणटा सो तुमकां मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी येयल्या. Yeah, we'll take it as it comes, but right now I'm just concentrating on a positive campaign overall.